काणकोणा कपड्याच्या दुकानात शेनवारा दनपारा अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान कपडे शिवपाची 2 मशिनां आनी शिवपाक दवरिल्ले लोकांचे कपडे लासून गोबड जाले. उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्ले, मात तांकां घडणूक थळार पावपाक कळाव जाल्ल्यान थळाव्या लोकांनीच उजो आटोवपांत धाडलो. सुदैवान ह्या घडणुकेन कोणाक दुखापत जावंक ना. चड कपडे आयिल्लो काले थोडे आसा शिवले सगळे गेले न्ही मिशीन गेले तुगेले कळोन हांव पयलोच ना भितर कितें खंयच्या टायमार जालें तें आतां आतां जाता 2-2:30 तूं खंय आहलो तेन्ना? जेवणाक गेलो घरा तेन्ना काम आसता चेडूं ट्युशनाक घेवन येवपा लागून मातसो टायम जालो 2:30 येवपा जाता पूण एक भुरगो आपयता मागीर येवपा फक्त मशीन गेली सगळी. कितें गेलें म्हाका कांय खबर हांवें पयलें सेटअप बंद आशिल्लें न्ही. धुआं आ रहा सर, धुआं आ रहा तो वो देखा क्या इधर आके देखा तो धुआं ही आ रहा है वो देखा तो दुकान बंद था ऊपर से आ रहा है इसके लिए पानी लाके तुमने पानी मारा पानी वो मैं लाता था बोतल मारा वो लड़का बोतल जो पीने का बोतल रहता है 20-20 लीटर का वो लाके मारा हाँ थोड़ा कम हो गया उससे हाँ थोड़ा कम हुआ बाद में फायर ब्रिगेड कपड़ा था ना जल्दी खोतीगांवचो रोहिदास वेळीप हो एक भुरगो हांगा टेलरिंगाचो जॉब करतालो. ओल्ड काणकोणचो जो बस स्टँडार हांगा धाकट्याच्या शॉपा भितर तो कपडे शिवतालो. आज दनपारचे सुमार 2 वरांचेर हांगा अचानक उज्यान पेट घेतिल्ल्यान ताच्या दुकानाचें मेजर सामान आसा तें उज्यान भितर जळून खाक जाल्लें आसा. तितूंत भितर तेची 2 मशिनां जळ्ळी आनी जे कपडे शिवपाक येतले लोकांले हेय जळोन गेले. हांगाचो लागींच एक रातोड म्हणून एक स्वीट मार्ट आसा. तेणी लोकांनी सगळे प्रसंगवदन पळोवन लागींच्या दुकानकारांनी त्या स्वीट मार्टवाल्यान आनी बाकीच्या लोकांनी ज्यो 20 लिटराची उदकाची बाटली आशिल्ल्यो त्यो फाटल्यानी हो उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो. फायर ब्रिगेडी पावोवपाचो जो वरभर लागलें. लोकांनी खंत व्यक्त केली की फायर ब्रिगेड जी हांगा सेंट्रली लोकेटेड जाग्याचेर आशिल्ली ती हांगच्यान बरी भितर रानां भितर व्हरून घातलेली आहा आनी असो अनर्थ जाता तेन्ना फायर ब्रिगेड एक्चुअली पावतली काय कितें होय प्रश्नचिन्ह लोकांनी हांगा घातलेले आसा.